Gsb-Konkani Stories. आमगेले व्हिडिओ आवडील असल्यारी रेड कलर सबस्क्राइब बटन प्रेस कराची हाजेन वट्टू अपलोडेड व्हिडिओस तुमगेले पावता. ओके, लेट्स स्टार्ट. त्रिमूर्ती मनुष्य रूप घेऊन नरसिंह सरस्वती मला नावानं अवतार घेऊन गाणगापुरांतू उरनो मस्त महिम करचे लागले. टोकडेच्या लोक चारही दिकाच्या येतात ताजे आणि ताजे गाणगापुराची महिमा बी ಒಟ್ಟುಕಡೆನ प्रसिद्ध जाता. लोक ಒಟ್ಟು तांगेले दर्शन येत आशिल्ले आणि गाणगापुरा वचून आयलेक यात्रे केल्या निमित्तानं मस्त भक्त लोकांका तांगेले मनोभिष्ट पूर्ण जाता उरता. तेन्ना एक घटन जाता उत्तर देशात महाऊर म्हणले गांवांतू गोपीनाथ म्हणले एकलो ब्राह्मण आशिल्लो. ताका चेडूं जेवा भितर मरत आशिल्ले. तशें ते गोबायल मस्त बेजारान उरताचे. हे आमगेले दुःखांतून आमकां पार करता तुवें आमके एक बरे संतान दिवका देवा तुवें म्हणून तांणी दत्तात्रेयाले आराधन करतात. अशें दत्तात्रेयाला मस्त उपास व्रत केले निमित्तान तांकां एक चल्ल जाता. ते दत्ताले एक आशिर्वादान जाल्ले हे चेडूं म्हणून ताका ते चेडाक दत्त म्हणून नांव दवरता. ताणें मस्त व्हड श्रीमंत उरता. तशें तो तागेल्या चेल्ल्याक अगदी प्रितीन व्हड करता. ताका 5 वर्स जेवच्या तागेले मुंज करताची अगदी घडदेन करता. गांव जेवण घालून घेवन चेल्याले मुंज येता. मुखार ताका एक 18 वर्स जेवच्या कशी एक चंद चेली सोदी घेवन ताका लग्न करताचे. ती घोबायल बी रतिमान मातशें अगदी छंद दिसता. ताणें ते जोडी पळोवन ओटला खोशी पावता उरताय. तांणी दोगो लोक प्रितीन संसार करता उरताय. अशी उरका जाल्यार एक 4-5 वर्सां नंतर ते चेल्ल्याक एक नमुन्याचे शिक्षा जाता. खंयचे औषध केले बी तागेले तो रोग कमी जायना. दिवसेन दिवस तागेले ते आरोग्य खस्त वता आनी त्या कडकडे रे अन्न खाल्यार बी ओंकार येता ताका अशें जाता. आनी तो उपास उरच्या सुरू करता. हे पळोवन तागेले बायल एक मस्त दुःख येता. आनी ती बी कसं करता की म्हळ्यार ती बी जेवण करून सोडता. जाल्यार बी ती बी मस्त व्रत करता, उपास करता, देवाला आराधन करता, देवीला व्रत करता. कसं केलं रे ते घोवाले शीक कमी जायना. मुखार 1-4 वर्स भितर ताका क्षय रोग जाता आनी तो बारीक जाता वता. ती पतिव्रत तागेले बायल गांवान अशी बारीक जेवची पळोवन घेवन तागेले पांयाची उदक चरण तीर्थ मात्र पित्ताची कायम तागेले लागीं उरता. ती बी बारीक जाता येता. येता तागेले आंगांतल्यान वायट वास येवचे सुरू येता. आनी खंयच्यो डॉक्टर तागेले लागीं वचचे जायना तितलो वास येता उरता. जाल्यार बी ती साध्वी ते घोवाल सेवा करता तागे लागीं उरता. हे वट्ट पळयत आशिल्ले तिगे लांब बापाक तागे लांब बापाक तांगेले कुटुंबांत लोकांक वट्ट भारी बेजार येता. तांणी तिका म्हणटा तूं तागे लागीं वच नाका ताज्यान तुका बी मुखार क्षय जाताले. ती आयकवना. घोवाल सेवा करता तागे लागीं उरता. तागे लांब बाप्पा आमगेले चल्लो आराम जावो आरोग्यवंत जावो म्हूण घेवन जप तप करताची. खंयचे भटमावान सांगिल्ले होम हवन करताची, मंत्रा जप करी शिताची आनी ब्राह्मण भोजन घाली शिताची. जाल्यार बी तो रोग तागेले कमी जायना. कडेन डॉक्टर कसं म्हणटाची आतां आमगेले मनुश्य प्रयत्न जाले आतां आनी देवाला ताका राखा म्हूण सांगताची. त्या चेल्ल्याक आम बाप्पा दत्तात्रेय मुर्तील्याक बसून रडताचे आनीक अरे देवा गुरुराया दत्तात्रेया तुका आराधन कोण कोण आमी तुगेले एक उपासांनी कोण हे चेडणाक आमी जन्म दिलो. आतां पयले हाका कसो एक रोग सो येला. आमगेलो वंशाभिवृद्धी जेवच्याक आशिल्लो हो एकलो पूत आमकां. तूं बी हाका रक्षण करून दिलें. आमी बी जीव सोण सोडताची. आमकां बी हो जीव नाका म्हूण घे न्हू मस्त मनान रडता देवाद्रा बसून. तेन्ना थंय ताणें सांगिल्लें उलटूं आयकून थंय न्हिदल तांगेले पोतू एकदम उठता आनी आम बाप्पा लागीं आपयता. आनीक अम्मा बाप्पा म्हगेले भोवतेक हांगचें ऋण जाल्लेशें दिसता. आमकां म्हणलें नशीब आशिल्लें कोणाला चुकूचें येता. इतलो वर्स पासून म्हगेलें तुमगेले ऋणार बंद आशिल्लें आनीक म्हाका तुमगेली कसली सेवा करचें जालें ना. तुमगेले मनांतून खंयची इच्छा पूर्ण करचें जालें ना. म्हाका क्षम कर म्हणून तो रडता. ताणें तशें म्हणटा आम बाप्पा पळय एक म्हयनो घुवळ येवन पडता तांकां कैचर नाशी कडे तशीच तांकां कैचर वचचे तो चेलो सांगता मनशाल हातांत कसं नाही ना. आम्माल ऋण कसं नाही केलें बी तिरसूय जायना. हे जन्मान तरी आम बापाले ऋण म्हाका तिरसूय येलें ना. मुखार जन्मा पूण ना हांव तेजे तुमगेलें ऋण तिरसूय तशें जावो. म्हगेलें नशिबा कसं बरयलें की तेच जाता. हे कोणा लेगीत चुकोवचें येना म्हूण तो बी मस्त बेजार करता. तशें तो बायलीक कसं म्हणटा आनीक बायली बी सांगता तूं म्हगेली सेवा करनाका. तूं केली ओट्टूची कश्ट आनी प्रयत्न ओट्टू व्यर्थ गेले. म्हगेलें आयज संपता आयल्या. म्हगेलें ऋण
चिरसूच खातीर तुका म्हाका दिवन लग्न कोण दिलें तुका लांब बापान मागीर हांव आतां मरतलोची तूं तुगे कुळार वच तूं कितलेय मागीर सेवा केल्या बी तुगेलें एक या पण उरिल्ला हांव जाल्यार बी कसं करप म्हणून तो बेजार सो करता घोवान छोटो सांगच्या खाती बायल मस्त दुख्ख करता आनी म्हणटा छोटो म्हण नाकाची आनीक मेगे बजार तुमी छोटोची लेखच्या ना तुमी खंय आसाची थंय हांव असं म्हणल्या काची तुमगेले इतले मेगेल काळजी कोण करताची तुमीच मेगेल देव म्हण ती आनी तुमी आराम येतले म्हणून ती सांगता ते खोबायला आले बी संभाषण ऐकून दोगो लोकांना लांब बापाक भारी बेजार येता कडे ती तेच्या बायल कसं म्हणटा माव मायक तुम्ही कसले बेजार करनाकाची तो ईश्वरूच मेगेले घोवाले रक्षण करता तुम्ही आतां म्हाका आमकां दोगो लोकांक कशी गाणगापुरा पेटयाची थंय त्रिमुर्ती अवतार घेतले नरसिंह सरस्वती स्वामी आसाची तांगेले दर्शन आल्याची मेल घोव आराम जातालो म्हूण तांकां पांय पूण सांगता तेन्ना थंय आशिल्ले गांवचे लोक बी म्हणटाले भई गाणगापुरांत आशिल्ले नरसिंह सरस्वती स्वामी ईश्वराले स्वरूप म्हणून लोक सांगताची तांगेले गेले कोणेची निराश जावन आयले आजी पर्यंत तर ना हे दोगो लोकां थंय पेटयाची म्हणून थंय आशिल्ले म्हालगड लोक बी सांगताय तिगे लांब बाप्पा तागे लांब बाप्पा हं म्हणून तिका ते गाणगापुराक ते घोबायलाक पडत वेवस्था करताचे एक पालखी हाडून सय न्हू तांतू ताका न्हिदकार येतात ते चल्ल्याक आनी ती बी तांतू बसता पालखीन तूं आनी ते पालखी उपकून व्हरताले तेन्ना ते आड उरता न्हय सांगे भरशीका तांकां गाणगापुरा पेटोवन दिताचे येता येता आसतना रस्त्यार ताका मस्त थकूस येताय तिगे घोवाक आनी तो एक नमुन्यान श्वास न्ही काडटा ताका मस्त त्रास येता वोट्रायता न्ही न्हू गाणगापुराला घेवन पावताय कडे ती थंय आशिल्ली लोकां विचारता नरसिंह सरस्वती स्वामी खंय आसाची म्हणून तांणी कसं म्हणटा तांणी संगमा गेल्याची म्हूण सांगताय आनी ती आपण बी घोवा घेवन संगम म्हाका वचचें म्हणून घोवान अशे कडेन येता ती तिकडे बी तागेले प्राण पक्षी उड्डून वता तिका मस्त दुख्ख येता ती मस्त आक्रंदन करता आनी आपण बी जीव काडूचे पळयता ती आपणाला मारते भूंय कशी मारून येताची हडद्या मारून येताची एक नमुन्यान अशी रोदनशी करता देवा हांव तुगेले दर्शनान मेल घोव आरोग्यवंत भाग्यवंत जाता म्हणले केली देवाला दर्शन घेवच्याक देवस्थानाक गेले रे देवस्थानान तुले कळ सूज माथ्यार पळय कसो येता ना एक झाडां म्हणून तो आमी वचून हांगा राबून आमी सावळी घेवया म्हणून गेले रे ते झाडां आमगेले माथ्यार पळय कशी नवे मस्त ताण लागले म्हणून न्हू न्हंयक वचून गेले रे ते मसळेन जर आमकां काडून व्हेले रे कशी नवे एक गाय जर वाघ खाता म्हणून भयान धांवताची कटकाल घरा गेले रे तो ताका मारता तशी म्हगेल्या वस्ती येयली हांव आतां कसो करो खंय वचो हांव तूंच म्हगेले रक्षक म्हणून येयला हांगा म्हगेले घोवा घेवन तुगेले हाज्यान दर्शनान तुला अनुग्रहान म्हगेले घोव आराम जाता आमी घोबायल कडेन परत आमगे गांव वताची म्हणले कोण हांगा येयली म्हूण मस्त रडता ती तीन ते करचें दुख्ख पडून थंय लोक ऑट्टो दळा उद्दाश येता आनी तिका समाधान करताय एक थोड्याची म्हालगड बायल मनीस कसं म्हणटाची शेवटो करनाका देवा मनांत आशिल्लें तशें जाता तुवें समाधान घेवं का म्हणून तिका समाधान करताय तेन्ना ती सादवी म्हणटा म्हगेले तिचे भयण्यान आयकवाची म्हगेले घोव वांतलो हांगा येयले रे म्हूण हांव हांगो आशेन आयिली जाल्यार रे ते जालवे ना हांव सान आसतना धरून गौरीक आनी शंकराल पूज केल्ली लग्ना नंतर मंगळगौरी भवानील बी पूज केली तिगे व्रत केलें ते उट्ट व्यर्थ गेले हांव केलें उट्ट ते पुण्य खंय गेले आतां हांव कशी वांचून उरचें हागे लांब बापाक हाका बरें करून हाडटा म्हूण हांव घेवन येयली ते बी जालें ना म्हूण न्हू मस्त बेजार करता तशी ते घोवाले ते मड्याचेर पळोवन न्हू आनी इतलें रडता ती आनी पयले छोट्टे येवचें घेता आनी ते घोवाक म्हणटा तुम खावं वज्ज जालें म्हूण तुमी म्हाका सोडून गेले बाय कोणीच एक कशी माती आयदनाक भिंस लागल्यार कशी फुटून वता तशी तुमकां हो रोग तुमगेलें आयुश्य येवन गेलें बाय हांव कसो एक अदृश्टहीन तुमकां तुमगे लांब बापाल हाज्यान दूर केलें म्हाका दशरथ रायान श्रवण कुमाराले वध केल्या वरी हांव तुमकां मारल्या वर जालें तुमगे लांब बापाक तुमगेल्या हाज्यान दूर केल्या वय
आता तुम्ही मेले म्हणून कळलं रे त्यांनी बी जीव सोडताची म्हण 3 लोकां मारल्यावर रे ते पाप मे गेले माते रेता हांव म्हणता आरशील तुमकां लांब बापाना तुम्ही तांकां मुखार बरें करून पळोवंक घेताची म्हणून ताणें एक आश केल्ली तांगेली आश बी पूर्ण जाली ना म्हगे लांब बापान म्हाका प्रितीन आपयलें कुळार यो म्हणून हांव बी तेन्ना ना म्हणून सांगलें केस सोटू काण घेवन हांव कशें तांगे घर वच्चो म्हाका करचें ना हांव बी तुमगे बरशी मरता म्हण ती मस्त बेजार करता आनी रडता तितले घड भितर थंय आंगा आवटो भस्म लावन घेतिले जट आशिल्ले एक रुद्राक्ष माल घालून घेतिले आनी हातान त्रिशूल आशिल्ले एक साज थंय येताच तिणें दुख्ख करता आशिल्लें पळोवन थंय तिका ज्ञान सांगता आनीक हय गो तूं इतलो तूं बेजार करता ब्रह्मलिखीत आशिल्ल्या वय आमगे पुर्वजन्माचे कर्मा प्रकार हे देहाक आमगेले पट्टून म्हणे फल मेळटा तूं कितलेची आतां बेजार केले बी हे देहाक काही जीव येना जन्म आयले ना मरू का कशी न्हय तूं महापुराय तेना मस्त म्हणे लाकूड नावे कसने का पान पट्टू येता येनो कडे परत आनी वत्ते तशीच हे आमगेले संवसारू रात्री एक झाडाचेर मस्त नमुने पक्षी येवन थंय विश्राम घेताची सकाळ जेवच्या कशी त्यांनी एकल्याक संबंध आशिल्ले उडून वताची तशी हे संवसारू उदकाचेर आशिल्लो गुळ्ळो कशी खर नाही की हो संसार बी खर नाही आमगेले देह पंचभूतात्मक जावन पूर्वजन्माचे आमगेले कर्मावरीचे आमकां फल मेळटा पट्टू लोकांक एक काल म्हणला आसा ताकाच मनशान जन्म आयल म्हूण खुशी पावचे मेले म्हूण दुख्ख करचे करचे ना तांगेले कर्मा प्रकार तांकां जनन आनी मरण उरता सुख दुःख आयुष्य उठूंक जाता कोणी तरी एक मस्त पुण्य करून हे कर्म दांटून वता आतां तुका विचारता पण हे आतां मस्त तुगेले जन्म जाल्लो आसा तातूंत तूं कोणकोणाल बायल जाल्ली कोणकोणाल धूव आशिल्ली कोणकोणाल आम्मा आशिल्ली हे तूं गतस पळय ना हे आमगेले मल मुत्रान आशिल्ले हे देहा खातीर तूं कसलें इतलो चिंत करता ताजे बदलाक हे भवसागर कशें दांटूचे ते पळोवंक गे म्हणून तिका मस्त नमुन्यान बोध करता ताणें तितलो बोध करना पडटा ती ज्ञानोदेश जाता ती रडची सोन घेवन तांकां पांय पडून सांगता तुमीच म्हगेलो आम बाप्पा तुमी सांगात म्हाका हांव कशी उरका आनी हांव हे संवसारा तुवें कशी हे भवसागर दांटू का तुमी म्हगेले गुरू तुमी म्हाका सांगात म्हूण ती तांकां पांय पडून रडटा तेन्ना ते योगी तांकां खुशी येता तांणी स्त्री धर्माचें विवरण दिवन तिका सांगता कसं की म्हळ्यार स्कंद पुराणांतू रे काशी खंडांतू स्त्री धर्म विशय जावन एक काणी आसा मागशी अगस्त मुनी तांगेल बायले बरशी तांगेल बायले लावन लोपामुद्रा तिगे बरशी काशींत आशिल्ले ते लोपामुद्रेंतले ज्ञानी पतिव्रता ते कालांत कोणी ना बाकी खंयच्यो बायलां ते अगस्त्याल शिष्य विंध्य म्हूण तो गुड्ड सो जावन विंध्याचल म्हणल्या नांवान प्रख्यात जाल्लो ते पर्वताग्रांतू एक चंद एक वन आशिल्लें ब्रह्मर्षी जाल्लो नारद थंय पण थंय गेल्लो तो ताचें सौंदर्य पळोवन ताका वर्णन करताची अरे विंध्या भुंयचेर उरचे ಒಟ್ಟು पर्वत तुगेले इतले कोणी नाची रे तू ते मेरू पर्वत आहे तू होड ना पडे लांब हेच एक तुगेले तशिल्ले कुंदू म्हणून सांगताय हे आपल्याला तशिल्ले का कमी करून तरी विंध्य रागानं एकदम वाढता वाढता वचून सूर्यमंडलाचे येत्राक स्वर्गापासून वता लांब आयकोनी हाच्यान कसं येतके म्हळ्यार दक्षिण प्रदेशांत आशिल्ल्या लोकांक सूर्य दिसना थोट्टू काळोख जाता तांच्यान थंय यज्ञ यागा दुटो राबून थंय ते सण आशिल्ले ब्राह्मण इंद्रा वचून ही सांगता अशें जालें म्हणून तो इंद्र रागान ब्रह्माला वचून सांगता तेन्ना ब्रह्म कसं म्हणटा इंद्रा हे रागान कसं नाही हाजें करचें ना हाका हांवें कसं करता म्हण हिकमत करूनची हाची आमी उपाय करका ते विंध्याक बागसोच्या एक उपाय आसा आतां अगस्त्य मुनी काशींत आसाच तूं तांगेले वच आनी ಒಟ್ಟು खबर तांकां सांग आनी तांकां दक्षिण दिकान पटय तो विंध्य अगस्त्याल शिष्य न्हय तो तांकां पळोवच्याक एकदम साश्टांग नमस्कार घालता तेन्ना तांणी ताका आशिर्वाद दिता अशें म्हणटा की म्हळ्यार तूं भूंयक समजान उर म्हूण ताका आशिर्वाद दिवन ताणें तें विंध्य पर्वत चोवन घेवन मुखार वचका तशें तूं बेग्गी अगस्त्याल्याक वचें दक्षिण दिकान वचें तशें कर म्हूण ताका हिकमत शिकयता ब्रह्म ते ब्रह्मान सांगिल्ल्या वरीची इंद्र खुशी ना तेगेले गुरू बृहस्पती कापांक घेन बाकी देवत लोकांक घेवन
ऋषी लोकांक घेऊन काशीन तशिले अगस्त्याश्रमाक वता. ब्रह्मालो हिकमत ऐकून इंद्रू बृहस्पतीक बाकी देवत लोकांक ऋषयांक आपण काशीन तशिले अगस्त्याश्रमाक वता. तर तहसील पळोवन अगस्त्य मुनी आपणाला बायले लोपामुद्रे घेऊन भायर येता आनी तांकां पांय धुवच्या उदकान दिवन तांकां भितर आपण व्हरून तांकां सत्कार करता. तेन्ना इंद्रू देवत लोक ते गोबायला स्तुती करताचे. तो देवगुरू बृहस्पती इंद्राक सांगता पातिवृत्यात म्हणी सांगताचे, अरे इंद्राजी देवत लोकां आयकवाची मागशी मस्त लोक पतिव्रता स्त्री जाल्याची ही लोपामुद्रे तांचो अगदी श्रेष्ठ पतिव्रते बायलान गांवांना सोडले अन्न प्रसाद म्हूण जेवका ताका कुळो भितर उठोन रावता. ताणें सांगी उतरां भायर वचचें ना. घोवूचे देव म्हणले का म्हणून सुमार इतले तिगेर वर्णन करता. कोण घोवू देव म्हूण लेखता त्या बायली ಒಟ್ಟು इच्छा पूर्ण जाताची. तिकडे घोवा बर्शीक वैकुंठ आनी स्वर्गा वता आनी मावाक आनीक मायक घोवाक आनीक ताका लांबपाक विंगड केल्ली बायल मनुश्य मुखार जन्मांत करडी जावन येता. घोवान कसनय चूक केली बायलीन क्षम करून तागेले चंद करून उरका. तेन्ना घोवा द्वेश करचें ना. आनीक घोव जर मेला बा ती बायल अमंगल उरती. तिगेर जिवनाक अर्थ ना. आनी तूं चेडून अशी जर विधव जाल्या बा तुका अगदीची समाज कनिश्ट म्हूण लेखता. आनी पतिव्रत आशिल्ली स्त्रीन जर सहगमन केलें बा तिका स्वर्गनी आनी वैभव दोनी मेळटा म्हणून सांगता. आनीक कशी चंद्रा निमित्तान नक्षत्र मेघान मिंचू हळवताच तशीची घोवा बरशी आशिल्ली बायल आनीक चंद्रान अस्त जालें की नक्षत्राची कांती वता आनीक मोड ना जाल्यार मिंच बी उरना. तशीची घोव नाशिल्ली बायल तितून उरल्या बी कांय उपयोग ना. जर घोवाल बरशी बायलीन जर सहगमन केलें बा तिगेले 42 मात तेंगेले उद्धार जाता. आनीक सहगमन करचे बायल मनशिले प्रत्येक हेज्जेक सहस्र अश्वमेध याग केल्ले पुण्य आसा. तिगेले घोव कितलो पाप जाल्यार बी बायलीन पतिव्रत जावन जर घोवान मेले नंतर सहगमन केलें रे ती तिगेले बरशी तिगे घोवा बी स्वर्गाक व्हरता म्हणून पतिव्रता आशिल्ले बद्दल तांणी सांगताची. तशीच दुराचार आशिल्ली बायल मनशान मस्त मने कश्ट अनुभव सुख जाता म्हणून तिगेले बद्दल बी सांगता. आनीक ती बी तिगेले 42 कुला लोकांक तांणी स्वर्गा उरल्या बी नरका व्हरती बायल मनुश्य. तिगेले आंगार आशिल्ले रोमाचे 3.5 कोटी वर्ष ती नरकयातन भोगता. जगान तूं पातिव्रत्याची प्रधान म्हणून बृहस्पताचार्य देवत लोकांक सांग म्हणून ते गुरू ते सात्विक सांगतात. आनीक बृहस्पती देवत लोकांक आनीक ऋषींक पतिव्रता आसलेले धर्म सांगून सांगना पडना. ते ऋषी देवत लोक बृहस्पती विचारतात बायलीन जर घोवा बरशी उरका घोव मेला बा तेन्ना ते बायल मनशान कसं करता म्हणून विचारतात. तेन्ना बृहस्पताचार्य म्हणटाची घोवान जर मेल तेन्ना बायल लागीं उरल्या बा तिने सहगमन करता जाल्यार ती गुरुवार उरल्यार तिणें करचें ना. बायलीन लागीं नाशिल्ली तेन्ना ते घोव मेला बा तेन्ना बी सहगमन करचें ना. तिणें विधवा धर्म पालन करचें आडना म्हणून विधवा धर्माचे पटूची पालन कशें करता म्हणून तांणी सोडून सांगता. तशीच ते लोपामुद्रेले मस्त नमुने वर्णन करता तांणी. ही लोपामुद्रे मस्त पतिव्रता ही भागीरथीले इतले पवित्र ही आनी गेल घोव शंकरावारी ईश्वराला एक प्रतिरूप आसा. आमी हांगेल पूज करायची म्हणून ते देवत लोक ऋषी लोक फोटो तांगेले पूज करतात. आनी अगस्त्य मुनीक ते विंध्य पर्वत दांटू वचचे सांगतात तांणी. तशीच तांणी ते योग विचारता बायल मनशेक आनीक चेडा तूं सहगमन करता की विधवा धर्म करता कसन समजता ते कर. दोनीची परलोक साधन आनी पुण्याचें काम तुका खंयची इश्ट आसा तें कर म्हूण सांगता. तेन्ना ती तांगेले पांयार माथ्ये दवरून सांगता. आनीक तुमीच म्हगेले आम बाप्पा तुमीच म्हगेले बंधू बळग हांव म्हगेले घोवा घेवन हांगा येयली हांगा म्हगेले कोणी नाची. तुमी सांगिल्ले हे दोनी मार्गान तूं विधवे येयले धर्म आचरण करचें म्हगेलें तर शक्य ना. कित्याक म्हण हांव अजुनूची तरूण आसा हांव चंद आसा मुखार म्हाका निंदा पाव दितले तशें हांव सहगमनच करता मेल घोवा बरशीक म्हूण सांग. तेन्ना ते योगी मनुश्य तिका उठकार असो घेवन सांगताची अण्णा तुका मनान तशें आसलें तशें कर तूं
तू गुरुदर्शनानं घोवाक तो आराम जातालो आयुष्यान जातालो म्हणून तुका घेऊन येयली जे तू भक्ती भावान आयल्यार बी त्या ब्रह्मान बरें तशें जालें हे विधिली कितें कोणाक सोडील ना मागशी राजाधिराज हरिश्चंद्र स्मशान राखतलो जालो बली चक्रवर्ती पाताळा गेलो कोटी वर्ष आयुष्याचे रावण मेलो दुर्योधन हतवीर जावन गेलो इच्छामरणी भीष्म बी रणरंगान तुची पडलो सर्पाल भयान परीक्षित रायू निपून बसलो जाल्यार बी ताका मरण सोडील ना देवाल अवतार बी खंयचे शाश्वत जावन उरलो ना हे भुंयचेर कालाक मिरसील कोणी नाची गुरु मात्र तांतू अति तू सहगमना कवचे अट्टू तयार कर न्हू सहगमन करचे पयलें संगमा आशिल्ले गुरुले दर्शन घे म्हूण सांगता तेन्ना ते योगेश्वराक पांय पडता तेन्ना त्यांनी तांगेले आशिल्ले भस्म ते मडाले निर्ला लाई म्हणून दितात आनीक 4 रुद्राक्ष दितात न्हू दोन ते मड्याले गळ्या बांद आनी उरील 2 तागेले 2 कान्ना बांद आनी नंतर जळय ते मडे म्हूण सांगता जाल्यार तूं मड जळोवचे पयलें संगमा वचून गुरुदर्शन घे ते ब्राह्मण लोक रुद्र सुक्त सांगताची गुरुचरणाक अभिषेक करता आसाची ते तीर्थ तूं बी फापून घे आनी हे मडे बी फापूडाव आनीक सवाशीण लोकांक कोटोची हळद कुंकूम दिवंक न्हू सत्कार कर ब्राह्मण लोकांक दान दी तांकां कोटो खूश करून कडे सहगमना वच म्हूण तेन्ना वचून सोडता ती सहगमना वच्यो टून मने सिद्धत करून घेता ब्राह्मणांक आनी गापांक न्हू तांगेले ते षोडशेकर मोठो करे शिता न्हाता पितांबर न्हेसून टू भांगर घालून घेता पयलीं छंद ती आतां तर एकदम लक्ष्मी देवशी दिसता कडेन ते मडे स्मशाना व्हर तयार करता ते मडे उज्ज बी ती धरून वता मुखार सद्या सहगमन पळोवचें म्हण आयिल्लें ते गाणगापुराचे बायल समजची ह्यो कसले मरता तूं कुळार वच कितले तूं येयचेल्ली इतले बेग तूं मरचे ना म्हणून तिका सांगता जाल्यार एक ज्ञानी मनुष्य म्हणटा खरें ही अगदी पतिव्रत म्हणका म्हणून न्हू तिगेलें वर्णन करता ते न्हंयतल्याक वचून पावचे कशें अग्निकुंडाचे रचन करताची आनीक ते मडे ते जळोवचे कडेन व्हरून दवरताय ती सवाशीण बायना उलटो आपोवन न्हू तेंगेले पोंटी भरता आनीक ब्राह्मण लोकां उलटोची तीन ते गांवच्यान आतां हाडिल्ले दुड्डांनी हाडील उरतले ते दान दिता दक्षिण म्हूण आनीक गांवच्यान तांगे बरें येयले ते पालखी हांगा लोकांक सांगता आमी गेला बापाक आनी मावा मायक हांगची खंयचीय खबर सांगनाकाची आमी घोबायला हांगा गाणगापुरांत गुरुल सन्निधानांत अगदीच आराम आसा म्हूण सांग आमगेले खबर जर कळत आनी बी तांचे जीव सोडतलेची ताका तुमी तांकां सांगच्या का ना हांगची खबर खंयचीची म्हूण सांगता ते आयकुच्या खातीर आशिल्लो लोकांक भारी वायट दिसता जाल्यार ती मात हांसताची ते मडाले की राबून ते अग्नीक शेणी घालता उरता पटकन ते योगेश्वरान सांगिल्लें उडत आसता ती कुडले ते योगेश्वरान दिल्ले 4 रुद्राक्ष येता 2 ते मड्या 2 कान्ना बांदता आनी उरील 2 गळ्या बांदता आनीक गुरुदर्शन घेवचे संगमा वता वता वताची आपणाले दुख्ख येवजून घेताची गुरूक आराधन करताची स्तोत्र सांगताची संगमा येता अश्वत्थाचे टुकामणा बशिल्ले नरसिंह सरस्वती स्वामी तिका दिसतात ती थंयच्यानच एक पण पांय पडटा साश्टांग जावन आनी इकडे मुखार पांय पडता तेन्ना नरसिंह सरस्वती स्वामी म्हणटाची अरे तूं अखंड सौभाग्यवती जागो म्हणून आशिर्वाद दिता ते आयकुची ती आनीक पण पांय पडता तेन्ना तांणी म्हणटाची तूं अष्टपुत्र सौभाग्यवती जा म्हणून आशिर्वाद दिता हे वट्टू पळयता आयकत आशिल्ले लोक हांसता तांचो लेखलो अगदी धैर्यान राबून ते बायल मनशाली खबर वट्टूची तांकां गुरूक सांगता तांगेलें उतर आयकून तांणी हांसताच अरे कसं सांग तूं ही सौभाग्य तर स्थिर जावन आसा म्हण आपण हे कशी मरण येता ते मड हांगा हाडाची जीव केन्ना गेला पळय मेळा म्हूण सांगता ते नरसिंह सरस्वतीन अशी म्हणच्या कशी सुमार धांवता धांवता वचून ते मड स्वाम्याला हाडता इतलो जावका जाल्यार थोडे लोक ब्राह्मण ते गुरुदर्शन येवन रुद्र सुक्त सांगपाची तांगेले पांयाक षोडशोपचार पूजा करता उरताय तेन्ना नरसिंह सरस्वती स्वामी ते चरणतीर्थ ब्राह्मणा हातांत येवन ते मड्याक न्हाणोचें सांगता ब्राह्मण लोकांनी तशी करता आसतना तांणी तांगेले अमृत दृश्टीन ते मड पळयता उरताय तेन्ना ते पळयता आसतना ते मड्याक म्हण जीव येता तो एकदम आंग मोडता उरता उठच्या कशी आपणाले आंगार वस्त्र नाशिल्ले पळोवन ताका मरे अशी येता तो बायलेक म्हणटा हय गो म्हाका हांगा खंय घेवन येयले तूं हे कोण स्वामी म्हाका न्हीदशी पडिली म्हाका कसले जागेले ना तुवें हांगा अशें लोक कोण न्ही हांगे कोणाले म्हाका गुर्त ना म्हणून तो सांगता तेन्ना तशी विचारच्या कशी बायल म्हणटा
तेगेला आम बाप्पाले हांगच्यान आनी आईल धरून आजी पर्यंत आतापर्यंत कसं जालें वाटतं ते ताका सांगता. तशी तांकां गलो वचून गुरुकले पांयाक साश्टांग नमस्कार करतात. ते पळोवन थंयसर लोकांक एकदम आश्चर्य येता. तेन्ना तो ते बायल मनशाल तो घोव नरसिंह सरस्वती स्वाम्यांक पांय पडून म्हणटा, स्वामी हांव पापी, ते पापा हजाराच हे जन्म घेतला हांवें, अगदी दुर्बुद्धीन वर्तन करून तुमगे स्मरणच केलें ना हांवें. तुम्ही देव, तुम्ही हे मनुष्य देह धरून हे भुंयचेर आयल्याची म्हगेलें रक्षण कराची. तुमगेले पांया म्हणून तूं माती दवरला का पुनर्जन्म ना हे तर निश्चय. कितलं पाप केलें हांवें जाल्यार म्हगेलो टूची पाप तुम्ही क्षम केले, म्हगेलो उद्धार केलो म्हणून मस्त मन गुरुस्तोत्र करता. तांगे ते स्तोत्रान ते स्वाम्यांक मस्त खुशी येता. तुमकां पूर्ण आयुश्य जाल्ले 8 लोक चरण जाताची, तुमगेले पयले चोट्टू पाप नाश जाले. तुम्ही हाज नंतर चतुर्विध पुरुषार्थ घेवन खुशीन उरताची. अंत्यांत तुमकां मुक्ती मेळटा म्हणून आशिर्वाद दितात. हे ओट्टू पळयता आशिल्ले लोक गुरुस्तोत्र करतात. जाल्यार तांतूंतलो एकलो धूर्त ब्राह्मण स्वाम्याक विचारता, स्वाम्यानू वेद शास्त्र पुराण अशी म्हणटी म्हळ्यार ब्रह्मलिखीत खरेची, एक पण देवान बरयले लिखीत केन्ना चेंज जायना म्हणून. हे ब्राह्मणा तरी अपमृत्यू येईल न्ही, कालमृत्यूचे येयलो, दिवसाचे मेला, तशी लाख जीव कशें येयलो, ब्रह्मलिखीत खर की फाल्स म्हणून विचारता. नरसिंह सरस्वती स्वामी हांसून म्हणटाची, अरे ब्राह्मणा हो म्हगेलो भक्त, हाका मुखार बी जन्म आसा. हांव म्हगेले हे भक्ताल रक्षण करचे खातीर अगदी कळकळीन ब्रह्माक सांगूंक न्हू हागेले मुखावेल जन्मान तुले थोडं आयुश्य हांवें घेतलें तागेलें गी आनी हाका दिल तें आयुश्य हांवें तशें हो वांटलो म्हूण सांगता. कडे ओटलो को स्वाम्यांक पांय पडून तांकां तेगेले घरा वताचे. आनी हे घोव बायल सुर्यास्त जेवच्या कशी स्वाम्या बरें शिकत तांगेले मठा येवन गुरू पूज करून ते दीस थंय उरताचे.